भुरग्यांनो, आमी झाडां लायात हो पाठ शिकली. त्या पाठांत आमकां जायत्या तरांचीं झाडां आसतात हें कळ्ळें. आयज आमी वखदी झाडां खंयचीं तें पळोवया. हांवें हांगा वखदी झाडांचीं नांवां बरयल्यात. तुळस, नीम, गंजन, आलें, हळद, काटेकुवर, करपील, गुळवेल आनी अडुळसो. पळोवया, चित्रां पळोवया. ही तुळस जायत्या लोकांच्या दारांनी आसता. हाची पानां, केसरां आमी वखदी म्हणून वापरतात. हो नीम, हाची पानां एकदम कडू काजरो कसो आसता. पूण पोटांत जर दंत जायत वा खाज सुटत आंगाक, उळयो येत जाल्यार हाज्या पानांचो रोस काडून पितात. हें गंजन, हाज्या पानांची च्या करून पितात. हें आलें, मसाल्यानूय वापरतात तशेंच च्यावेन घालुनूय ताची च्या करून पितात. ही हळद, हाजें मूळ, आलें बी मूळ म्हणून वापरतात, आल्याचें मूळ वापरतात. तशेंच हळद आसा पळय, त्या हळदीचें मूळ आसा तें मसाल्यात वापरतात वा ताची पावडर करून दुदान घालुनूय पितात. तशेंच हाजी पातोळ्योय बी करपाक हाजीं पानां वापरतात. आतां ही काटेकुवर, हाच्या पानांतले एक चिकचिकीत जो पदार्थ आसता तो थंडी जातकच वा केंसांक लावपाक तो काडून खातात. हो करपील, जेवणांत हाचो वापर मुजरत करतात. ही गुळेल, आमच्या आंगांतली प्रतिकार शक्ती वाडोवपा खातीर हाचो खूब उपयोग जाता. तशेंच हाज्या पानांचो, आनी हांगा तुमकां दिसता झाडाचीं कांडां कापून दवरिल्लीं आसात, ताजोय बी वापर काडो करून घेवपाक वापरतात. हो अडुळसो, हाजीं पानां शिजोवन पियेतात. तशेंच न्हाता आसतनाय बी पानां शिजोवन तें उदक न्हावपाक वापरतात. समजलें न्हू भुरग्यांनो तुमकां? ह्या वखदी झाडांचो आमकां कितें उपेग जाता तो? देव बरें करूं.